आयज हांव तुमकां सफारी पार्क म्हणून हाडटा. खंय आमी वॉबर्न सफारी पार्क म्हणटा थंय. आनी हे सगळे दृश्य तुमकां पळोवपाक मेळटले. एकदम जानवर सारखे फुडेन पळोवपाक मेळटले. आनी हे सगळे सीन पळयात. जर्नी हांगासून आमी स्टार्ट करूया. 1.5 वरांचो वाट आसा. 120 मायल्स आसा आमचे थिंगासून. आनी वयताना पळयात तुमी गाडयो हांगासर लोक कशी चलयता आनी रोड सायन्स कशी चलोवपा जाय, कितें करपा जाय, कितें ना, हे सगळें तुमकां हांगासर आयडिया मेळटले. आतां आमी पावला मोटरवेचेर आनी हांगाचे स्पीड लिमीट आसा 70. हे स्मार्ट मोटरवे म्हणटा हांगा. ब्रिटनचे मोटरवे स्मार्ट मोटरवे केल्ले आसा. कारण म्हणजे ट्रॅफिका हिसपान हिंगासर चेंजेस आसा. आतां हांगा लेफ्ट सायडीन पळया दुसरी गाडी उबी आहा आनी ताका ब्रेक डावन सर्वीस म्हणटा. आतां फुडें एक टर्न येवपाचो आहा हांगासर. आमी अशें आनी पेट्रोल टँक जे आनी फूल करून घेवया. कित्याक खंय अटकले बिटकले मागीर त्रास न्ही. एक गांव पावला आमी. हांगासर पेट्रोल टँक फूल करया. हे पेट्रोल स्टेशन पळयात कशें आहा हिंगासर. स्वता तुमी पेट्रोल भरपाचें आनी वचपाचें. हांगा कोण उबे रावपाना तुमकां पेट्रोल भरपाक. स्वता भरपाचें दाखयता पळय. हे पळय हिंगा हे भशेन आसता. पेट्रोल सिलेक्ट करपाचें, डिझल सिलेक्ट करपाचें. हाय क्वॉलिटी आनी लो क्वॉलिटी दोनूय टायपाचे तुमकां डिझल आनी पेट्रोल हांगासर मेळटले. CNG आनी हे ते सगळे दुसरे सिलिंडर ते सगळे मेळटले. टँक जाल्ले आमचे आतां फूल. आतां आमी परतून मोटरवे टच करया. आतां हांगासून आनी 1 वराचो वाट आसा. वता आसतना हे सुंदर दृश्य तुमकां पळोवपाक मेळटले. वयर सगळे रोड सायन्स आनी हे सगळे पळयात. तेवटेन पळयात बश्यो, ट्रक्स. आतां कितले लेन आहा हांगासर मेळटा तुमी 1 2 3 4 लेन आहा. आनी लेफ्ट सायडीन तुमकां पळयतले न्ही लेन ते ओपन आहा. म्हणजे ते लेनीर गाडी चलोवप ना पळय. हांगासर लेफ्टान ते एमर्जन्सी लेन म्हणटा तेका. ते लेनीर तर गाडी चलयली न्ही तालाव पडटली. आनी वयर पळयात सायन पळया बर्मिंगहॅम त्या सायडीन वचपाक लागला आमी आतां. आनी हे टनल पळयात कशे लायटी एकदम चकाचक. टनल भायर येयले आमी आतां. आनी थिंगा सायन पळया वयर सारखे पिकतानी लायट. ते स्पीड थिंगा एक्चुअली 70 आसता. ते ट्रॅफिका हिसपान चेंज जाता. आतां 60 बरयला पळय. 60 बरयला केन्ना 40 बरयल्ले उरता, केन्ना 50 बरयल्ले उरता. म्हणजे जितले ट्रॅफिक बिजी आहा न्ही त्या हिसपान ते लायटी चेंज जाता. आतां चड पयस ना पावल्ले. आतां वोबन पावला आमी ऑलरेडी. वोबनचे गांव आतां हे. आतां हांगासून एंट्रन्स पळय वोबन सफारी पार्क पावले आमी. हांगासर जर बेगीन येयले न्ही जाल्यार हांगा तुमी हे वेटिंग एरिया टायम स्लॉट आसता त्या हिसपान बूक करून वचप. आनी हांगासून एंट्रन्स जाता पळयात. डू नॉट गेट आउट ऑफ द कार. गाडयेसून भायर सरप ना. वॉर्निंग आहा भरपूर जाग्यार. आनी हांगासून जर्नी तुमची स्टार्ट. पळयात सगळे जानवर एकदम हिंगा पळया. रायनो एका पळोवनूच भंय दिसता पळया. घेवन एकदम धापायच करून महाराज म्हणून सांगपाक शकना. शिंग पळया तेजे केदे व्हडले. हॉर्न शिंग हॉर्न तो पळय थिंगा एकटो आहा. तर हांगा पळया एलिफंट आसा. त्या एलिफंटाचें नांव बी इंडियन नांव आहा. आनी मातशे फुडें गेले काय तुमकां हांगा झेब्रा दिश्टी पडटलो. एकदम अशें पळोवन अशें विंडो सकयल करून हात लावपाचें मन करते पण करनाका ना. अलाउड ना. आतां हांगासून मातशे फुडें गेले न्ही हांगासर मेळटले तुमकां जिराफ पळयात. कितले जिराफ हांगासर दिश्टी पडटा. बेबी जिराफ आहा पळय. हे व्हडले जिराफ आहा. आनी हे जिराफ तुमी सारके जर वेवस्थीत पळयतले न्ही त्याचे ते पट्टे आहा पळय ते मातशे वेगळे आसतले. ते सगळे क्वॉलिटी वेगळे आसता त्यांचे. सगळे जिराफ एक तरेचे आसना. आनी हांगासर बरयला की डू नॉट फीड जिराफ. म्हणजे त्यांचे सेहताक बरे न्हू. कितें कोण कितें केळी उडयता, कोण आनी कितें उडयता, फ्रुट्स बी उडयता न्ही अशें करनाका म्हणून अशें बोर्ड आहा. बेबी जिराफ पळया. हांगासून आतां आमी दुसऱ्या सेक्शनान या. आतां हांगासर पळया डेंजर सेक्शन आहा. सगळे कडेन वॉर्निंग लायल्ले आसा. आनी मेन इम्पॉर्टंट कितें जर गाडयेन भुरगीं आहा न्ही चायल्ड लॉक करा. भितरसून चायल्ड लॉक करपाचें आसता. लोकांक दाखयता कशें करपाचें. एक फावटी भितर येयले काय ना 2 गेट आसता. पयलीं फर्स्ट गेट ओपन जातले. फर्स्ट गेटी भितर 4 गाडयो सोडटले. मागीर सेकंड गेट ओपन करतले. नाजाल्यार शिव भायर धांवतलो पळय. हे आतां एंट्रन्स. हांगासून एंट्री मारले आमी आतां डेंजर झोनान. हांगा वाघ शिव केन्नाय गाडये फुडें येतलो. गाडयेक जंप मारपाक शकता. कितेंय करपाक शकता. ताका लागून
डोर लॉक दवरात आणि आरशे बिरशे सगळे बंद दवरात. पळय हे डेंजर झोन म्हणटाय का, डेंजर झोन. मातशे फुडें या आमी आता. वाघ तर खंय दिश्टी पडना, खंय चकाटी मारपाक भोंवता कोणा खबर. तो बाय थिंगा एकटो कोण दिसता. हांगासर गाडयो भरपूर उबे आहा, म्हणजे हांगासर कितें तरी आहा. तो वय सगळे झुंड थंय बसलेले आहा. शिव शिव. आता थोडे वेळ पयलीं तांकां जेवण बीन दिवन गेले, खावन पिवन न्हिदलेले हांगासर सगळे. तो उठलो पळय, हेका पळय पळय आमकां तोवपा लागला. चल हांगाचे सेक्शन काबार. आता आमी या मंकी झोन. सगळे असे सेक्शन वेगळे वेगळे असतात. जिराफ वेगळे, मागीर झेब्राचे वेगळे, मंकी झोन वेगळे, वाघ वेगळे, शिव वेगळे, असे सगळे असतात. पण हांगासर माकड भरपूर मेळटले तुमकां. मंकी झोन हे. माकड कितें करता जाणा तुमी, येता तोडफोड करूंक येता. तो पळय ताका पळय जंप मारता थंय वयर. कोण नंबर प्लेट काढून उडयता, कोण एंटिना तोडटा, कोण ग्लासार जंप मारता. एका पळय पळय कितें म्हणटा पळय, सुटला रे पळय. मातशे फुडें आमी आतां हांगासून भायर सरया. आता भूक लागली आहा, म्हणजे खावपा पिवपाक हांगासर पळया. मेन म्हणजे हांगासर फिश एंड चिप्स ट्रेडिशनल जेवण एन्जॉय करया. 12 पाउंड. आणि मागीर आता फूड सफारी करतले आमी. फूड सफारी सगळे फुल व्यवस्थित करूंक ना आमी, कित्याक टायम तितलो आसूंक ना. 5 हांगासर बंद जाता. 10 स्टार्ट जाता सफारी पार्क. पळय एन्युअल पास पासून तुमी घेवपाक शकता. मागीर हांगासर जाय तेन्ना यो, जाय तेन्ना वच. आता आमी कितें करया, बोट रायडींग करया. बोट रायडींग हे सगळे इन्क्लुडेड आहा, एकानी एक्स्ट्रा पयशे भरचे पडना. बोट जाले उपरांत आता आमी करतले ट्रेन रायड. हे सगळे इन्क्लुडेड आहा. एक तिकेट घेतले न्ही तुमी, हे सगळे तुमी तितून करपाक शकता जाय ते. हे ट्रेन कितें करता, एक तुमकां फूल चक्कर म्हणून हाडटा आणि स्टेशनाचेर तुमकां अशें जनावर मेळटा पळय. बरें इंट्रस्टिंग जर्नी आहा. बरें जर तुमचे कडेन भुरगे आहा न्ही जाल्यार खूब मजा येतले. तुमकां हे जनावर बी पळोवपाचे इंट्रस्ट आहा ते सगळे पळोवपाक मेळटले. आता टिकेट प्रायस हे सगळे तुमकां लास्टाक दाखयतलो हांव. पळय सैन पळया कितले बरें आहा. टिकेट प्रायस पळय हांगासर बरयल्ले आसा. एडल्ट्स 30.99, भुरगे 23.99. तर पळयत रावा कोंकणी टीव्ही. तेन्ना देव बरें करूं.